आमच्या गोंयांत पर्यटन उद्योग आशिल्ल्यान आनी व्यसनां आशिल्ल्यान गुन्यांवकारी वाडिल्ली आसा. तरेक तरांची गुन्यांवकारी. तातूंतली एक मसाज पार्लर. मसाज पार्लराचें हांव नांव कित्याक घेतां, तसलीं प्रकरणां हालींच कितलींशीं सांपडल्यांत. ती हालींच नवीं तयार जाल्यांत अशांतली गजाल न्हय. ती खूब वर्सां चलतात. सरकारान चलोवंक दिल्यांत. ती आडावंक नात. तांचेर कारवाय जावंक ना. पूण आतां जर कारवाय जाता जाल्यार ती बरी गजाल. पूण हे कारवायेंतल्यान मसाज पार्लर चलोवपी जे आसात, पयलीं म्हणजे ते कायदो मोडून चलता. दुसरी गजाल, हे मसाज पार्लर खरे मसाज पार्लर न्हय, ही शिंदळकेचीं केंद्रां. म्हणटा हांगा शिंदळकी चलता, तोय गुन्यांव घडटा. देखून हे गुन्यांवां खातीर जे जापसालदार आसात, जे गुन्यांवकार आसात, तांकांय जर धरले जाल्यार तेवूय बी बंदखणींत पावतले. म्हणटा बंदखणींतल्या लोकांचो आंकडो अशे रितीन वाडत 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 वतलो. इतल्यानय प्रश्न सुटना. आनीकय भानगडी जाल्ल्यो आसात. काल भानगड जाली ती विसरया, आयचीच भानगड पळोवया अशें करून उपयोग ना. कालचे भानगडी कडेन आडनदर जाली म्हणून आयची भानगड जावंक पावली, आनी आयचे भानगडी कडेन आडनदर जायत जाल्यार फाल्यांची आनीक एक भानगड जातली. देखून कालचे भानगडीचोय सोद घेवंक जाय. आयचे गोंयांत गुन्यांवकारी खूब वाडिल्ली आसा. दिसपट्टे पेपर वाचतना ते सामके नदरेंत भरता. चड मोठे गुन्यांव नदरेंत भरतात ते खून आनी बायलांचेर जाल्ल्यो आगळिको. बाकीचे चोरी मारामारी हें आसाच, तेय गुन्यांवूच, पूण ते बारीक. पूण मोठे मोठे गुन्यांव जावंक लागल्यात जे खुनाचे आनी जे बायलांचेर आगळिको जातात, इवन सान ल्हान भुरग्यांचेर आगळिको जातात. हें चलूंक दिवंक जायना. आनी हें चलूंक दिवंक जायना जाल्यार जाणी त्यो आगळिको केल्यात, जाणी ते गुन्यांव केल्यात, त्या गुन्यांवकारांक बंदखणींत धाडूंकूच जाय. तरच तांकां भंय पडटलो, नाजाल्यार हें भंय उरचें ना. अकस्मात एका गांवांत 4-5 दुकानां एक टोळी येवन फोडटा. ती टोळी मेळत ना केन्ना. म्हणटकच परत केन्नाय तरी येवन हें काम दुसऱ्या एका गांवांत करपाक तांकां मेकळीक उरता. पूण असलेय गुन्यांवकार आसात जे ते बंदखणींत पावतले.